हिंदू पंचांगात श्रावण हो पवित्र म्हयनो मानतात। ह्या म्हयन्यात वेगवेगळे सण व्हडा उमेदीन मनयता। अस्नोड्या वाठारांत श्रावण म्हयन्याची सुरवात नवचंडी उत्सवांतल्यान जाता। अस्नोडेच्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळांत शुक्रारा नवचंडी उत्सव व्हडा भक्तिभावान मनयलो। देवीचो आशीर्वाद घेवपाक देवीच्या भक्तांनी मोठ्या संख्येन हाजेरी लायिल्ली। श्रावणाचो पुराय म्हयनोभर ह्या देवळांत वेगवेगळ्यो धार्मीक कार्यावळी आयोजीत करतात। ही आमची वस्तू रामदेवी आयज ही परंपरा आसा आमची की आयज वर्साचे चाली प्रमाणे आयज श्रावणाच्या पहिल्या दिसा आयज हांगा नवचंडी करता। आयज ही नवचंडी ह्या कारणाक लागून करता सगळ्याक चतुर्शिमेक सगळे तिचे सांगणिकेचे पिळगेचे आयज रक्षण करता, ती आयज सांबाळ करता। ताका लागून आयज ही आमी नवचंडी वर्साच्या चाली प्रमाणे श्रावणाच्या पहिल्या दीस करता। आनी ती म्हणल्यार ती अशी रामदेवी आयज गांवोगावी तिची किर्ती गेल्ली आसा। सगळ्यांक खबर आयज रामदेवी शांतादुर्गा बरी आसा म्हणून सगळी कडक आसा म्हणून तिची आयज तिचे कडेन लोक आपले मनोभावे प्रार्थना करतात। जे जे कोण सांगणे बोलणे करतात तितके तेंचे सांगणेची देवी तेंचे मान्य करता। तांकां जी जी कितें इच्छा तितकी तेंची इच्छा ती पूर्ण करता। आयज सगळ्यांची ती कल्याण करता। आनी आयज वर्साचे चाली प्रमाणे जी कितें आमी